कम्युनिकेशन काबार आसा आयच्या कॅबिनेटांतलो पयलो विशय जो आसा तातूंतल्यान आमी AMC for the exterior of the GBB and connectivity under the computer network system government department आणि GBB and connectivity ह्या ताका 6 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिलां फक्त फाटल्या कॉन्ट्रॅक्टराक कारण आमचो फुडलो कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड येवपा खातीर थोडोसो उशीर लागला सो दॅट वी हॅव गिवन 6 months extension to that new technology. Second, Dr. Anupama Borkar, consultant oncologist. Ankapadeka a senior consultant oncologist in Meteorology in the Department of Medical Oncology to Medical College. Eka engaged areas. There is a post-sector expenditure pension for the N95 mass communication to Medical College. COVID post-sector approval. Second is then 1045 FTS काने जे आसा मेनिंग आपल्याकडे कान्याचो प्राइस वाढला म्हणून आम्ही आपल्याकडे अंडर रेशन कार्डाच्या अंडर प्रत्येकाक 3-3 किलो काने मेळटले की अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट जो कितेतरी 32 ते 33 रुपये तरी जातलो जे पर रेशन कार्ड होता फेअर प्राइस शॉपात आणि विदिन 10 to 15 दिला दिसले पेपर त्याच्या हाताले सगळ्यांचा चान्स सगळे भितर लोकांच्या पर्यंत सगळे पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा Okay, then Department of the Non-Conventional Source Energy will change to the Department of the New and Renewable Energy and creation of the business slogan for the department, right? Nomenclature badala. Approval of the state action plan for the climate change. Presentation that they did काही suggestions सांगले तुझे suggestions करून action plan असतो आमचा biodiversity board action plan तयार करायची तिथं मिनिस्टरांनी काही दोन-तीन suggestions सांगले की suggestions करून आम्ही action plan climate change असा वो फायनल करतले ओके कॅसिनोज जे आसा पयली हे 1 तारखेच्यान स्टार्ट करपा खातीर फ्रॉम द 1st of November आमी ताका परमिशन दिल्लें आसा land development policy appointment of the transition advisors or stroke consultant for the selection of the mine developer and operator MDO for the financial development of the whole block government allowed the law खूप पेंडिंग विषय आशिल्लो आमी फक्त तेजे टायम सोंपपा खातीर खूब कमी पिरियड उरलेलो ताच्या खातीर XYK no एकामी एडवायझर कम कंसल्टंट अपॉइंट केल्लो आसा जेणे करून फुडले आरएफटी आनी हेका फ्लोट करपाचो विशय आहा पळय हो फुडें वचून ताच्या उपरांत मेन जो आनी एजेंडा आशिल्लो प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी रजिस्टर टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वामित्व योजना देशभर जे आपले प्रॉपर्टी गायडन्स क्लियर जावपा खातीर ही योजना हाडल्या त्या योजनेच्या खाला आमी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड जो आसा हातूंतल्यान तसो लॉंग प्रोसेस आसा पण हो प्रोसेस स्टार्ट जाता गोंयांत जेणे करून आपलो टायटल डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय हे क्लियर उरपा खातीर आनी आजकाल प्रॉपर्टीच्या बद्दल वेगवेगळ्यो कंपनी ज्यो सरकाराक येता म्हणजे एकदा प्रॉपर्टी रजिस्टराचेर आयली तर ती सगळे इंटर डिपार्टमेंटल ताका जेन्ना जी पळोवपाक जाय पळय त्या पद्दतीचे वेवस्थीत ते पळोवपाक शकता तर आयच्या कॅबिनेटाचे डिसिजन्स सगळी जाली आनी एकूच विशय सुद्दां एक जे कन्फ्युजन जे आहा पळय न्ही हे ग्रह आधार आनी DSS व्हायच्या बद्दल मुद्दामून तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतून लोकांक सांगपाक सोदता दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना हाजी कोणीच आत्ता लायफ सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना ह्या पॅन्डेमिकच्या हेतून दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे बेनिफिशरीज 1,36,850 हे ते बेनिफिशरीज आसा पळय न्ही हांच्यांनी फक्त अप्रॉक्सिमेटली 6,000 बेनिफिशरीज जे घरा कडेन गेल्या उपरांत मेळूंक ना किंवा तांकां लेटरां गेल्या जाल्यार तेंच्यांनी फक्त आपले लायफ सर्टिफिकेट दिवची हांव DDSS व्हायच्या बद्दल सांगता DSS व्हायच्या बद्दल सांगता म्हणजे दयानंद सामाजिक सुरक्षा
ज्याच्या कडेन घरा कडेन लेटर गेला आनी तू घरा कडेन मेळोंक ना आनी कितें प्रॉब्लेम आहा तुजो तेणी लेटर गेला तेणीच लायफ सर्टिफिकेट दिवची उरलेल्यांनी लायफ सर्टिफिकेटूय दिवपाची गरज ना इन्कम सर्टिफिकेटूय दिवपाची गरज ना. दुसरो विशय गृह आधार स्कीम हाचे टोटल बेनिफिशरीज जे आसा पळय हे 73,000 बेनिफिशरीज आसा. ओके थोड्यांचे सँक्शन जावपाचे उरल्या 7,829. ओके आनी नॉन सबमिशन ऑफ द इन्कम सर्टिफिकेट 229 जाण तेंच्यांनी इन्कम सर्टिफिकेट दिवंक ना हे स्पेसिफिकली तांकां लेटर केला. त्याच्या बरोबर मायग्रेटेड आउटसाइड द स्टेट 5,715 जाण हे मायग्रेट जाल्यात तांकांय लेटर केला. ओके आनी ताच्या उपरांत कंटिन्युअस रिजेक्शन फॉर द मोर दॅन 1 इयर तांच्यांनी तांच्या घरा कडेन गेल्यारूय बी ते मेळोंक ना अशे 1,885 जाण आसा. म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली ऑल टुगेदर जवळपास 7,000 जाण सुमार आसा. तेंच्यांनीच फक्त आपली लायफ सर्टिफिकेट आनी इन्कम सर्टिफिकेट म्हणजे जेंकां पर्टिक्युलरली परत सांगता लेटर जेंकां मेळ्ळा त्याच लोकांनी गृह आधाराच्या लायफ सर्टिफिकेट आनी इन्कम सर्टिफिकेट दिवचो. ताच्या व्यतिरिक्त आमच्यो महिला भगिनी ज्यो पंचायतीन इन्कम सर्टिफिकेट घेवपाक वयता किंवा ह्या पॅन्डमिकच्या काळात आमी ह्या वर्साची लायफ सर्टिफिकेट जी आसा ती तांकां सर्टिफिकेट जरी लेटर पावोंक ना तरी लायफ सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना. अननेसेसरी पंचायती मामलेदारान इन्कम सर्टिफिकेट हाडपाक आमदाराच्या घरा कडेन लायफ सर्टिफिकेट घेवपाक गर्दी लाय हें कोणीच करूं नाका. ह्या आमी कंटिन्यू करता आसतना लायफ सर्टिफिकेट सुद्दां डिपार्टमेंट तांकां विचारतना डिपार्टमेंटान इन्स्ट्रक्शन दिला की लायफ सर्टिफिकेट इन्कम सर्टिफिकेट अनलेस एंड अंटील तुमकां जर पर्टिक्युलरली तुमच्या घरा कडेन लेटर पावला किंवा खूब तेंप जर म्हणजे तुमचे म्हणजे हाजे पयशे जर बॅलन्स उरले आसत जाल्यार आमी एप्रिलाचे पर्यंत पयशे जे आसा हे गृह आधाराचे घातलेले आसा. मे जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर हे पयशे बॅलन्स उरल्या टप्प्याटप्प्यान ताका आतां ऑलरेडी घालपाक सुरू करतले. एप्रॉक्सिमेटली आमी 2,20,000 सॉरी हय 2,20,000 हे बेनिफिशरीज गृह आधार आनी DSS-Y हे दोनूय मेळोन आसा. पर मंथली एप्रॉक्सिमेटली 47 crores ऑफ रुपीज आमकां ह्या बेनिफिशरीजांक तेंच्यो स्किमी खातीर आमकां स्पेंड करचें पडटा. कोवीड पॅन्डमिकच्या काळान फाटल्या वारच्यातल्यान हे रेग्युलर उरूंक ना पण आमी आतां स्ट्रीमलायन करून रेग्युलर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. दर म्हयन्याक जे एडिशनल एक म्हयन्याचे किंवा 2 म्हयन्याचे वांगडा जे आसा हे पयशे घातले वयतले कारण ही बेनिफिशरी स्कीम सगळ्या खातीर मेळची. आमचो खंयसरूच ही स्कीम बंद जावची ना. ताच्या खातीर आमकां सगळ्यांनी म्हणजे लक्षांत घेवन ह्या पद्दतीन कोणी इन्कम सर्टिफिकेट आनी लायफ सर्टिफिकेट खंयसरूच रश करची न्ही जेणे करून परत लोक फुडें वयचे. थँक्यू. तुका हांवें पत्रां गेली ते सांगलें पळय तेंचे नॉन सबमिशन ऑफ द इन्कम सर्टिफिकेट पयलीं जेंचे इन्कम 3 लाखाच्या वयर गेले तेंचे सेकेंड ते हांवें मायग्रेट जाले आमचे सर्वे जेन्ना घरा कडेन गेले तेन्ना मेळूं ना. काही जाणांनी एका वर्साचे पयशे बँकेंतल्यान विड्रॉल करून आमच्या लक्षांत आयलें म्हणजे ते लोक गोंयांत रावना हाजो अर्थ जालो तांकांच फक्त लेटरां गेले. ओके कसिनो कंडिशन्स कितें कसिनोची कंडिशन गरजेची आसा. तांच्यांनी 12 म्हयन्याची फीस आसली पयल्यांनी एडवान्स फीस सगळी करून घेताले. आतां आमी मंथली फीस एडवान्स करून घेतले आनी तांकां एलाव करतले आनी उरलेली फीस तेंच्यांनी परत भरपाची. ताका आमी विथ SOP जी आसा पळय ही SOP तांकां होम डिपार्टमेंटांतल्यान वयतली विथ 50% ऑफ द कॅपेसिटी. मार्च टू ऑक्टोबर तांकां लागतली लायसन्स. बरोबर लागतली. So trade license has been kept on the board by the CCP of the casinos. तो रुटीन पर्सन जातो एका सीजन घेतले पण प्रॉब्लेम सॉल्व. Sim, कल राती chaos चलो है सान जुजे आदि आ रहे हैं as far as the gear doubling issue थे जो तुम्हें लोकांनी देखो खूब जाना रिपोर्ट मागयता. सर डेंटल कॉलेजीन रिक्रुटमेंट केला नर्सिंगचो विदाउट रिजल्ट अनाउन्स करिनासतना अपॉइंटमेंट लेटर्स दिला 37 नर्सीस अनाउन्स केला ना अनाउन्स करूं ना. हो बरं. काल तुमची स्पीच जाली विजिलन्स डे एग्रेसिवली उलयले फक्त भाशणापुरतेच आसलें काय आमकां कितें ग्रावंड एक्शन. हांव जे उलयता पळय ते भाशणाचें नासता तुमकां ग्रावंड एक्शन दिसून येतली. आयज फाल्यां प्रॉपर ट्रेनींग आसा आयजूय हांव लायव्ह आसा परत येता दयेक पळय आनी फुडल्या ह्या येता त्या शेनवारच्यान आमचे ऑफिसर्स हे पंचायतींनी एवेलेबल आसतले. ओके ताच्या खातीर आमी तितकेच फर्म आसा जे घेतलेले
नॉट ओनली द ऑफिसर्स तुका आनी थोड्या दिसांनी हे जे शेनवारा त्याचे ऑफिसर आसता पळय थंयसर तुका आमचे मंत्री वयता दिसता आनी स्वयंपूर्ण जो कन्सेप्ट मांडला फॉर एग्जाम्पल पावर मिनिस्टर ही विजीट तिका पेडण्या मतदारसंघाची कितें एखादी पंचायत तो विजीट करतलो म्हणजे फुडल्या वर्साभरा भितर आमचे जसे ऑफिसर फिल्डात आसा तशेंच मंत्री सुद्दां म्हणजे आपलो एखादो शेनवार ह्या पूर्ण त्या मतदारसंघात सगळ्या पंचायतीक विजीट करून ताज्या खात्याचे प्रॉब्लेम्स जे आसा हे सगळे रिजॉल्व करतलो 2 days back, we have seen a seaplane landing in this such type of period. Tourism activities. That's right. So it will start. We need to promote the tourism Yeah, that's what. activities. Tourism department permission घेतलेली activities. किंवा की ह्या असं लाटे लक्ष्मी स्किमा पयली तारीख इन्कम इतली हाडल्या की लोक म्हणटा की आमकां कोणाकूच मेळचे ना काय बेनिफिशरी जेका कशा आसा गरज म्हणटा स्किमी मेळच्यो ह्या गोष्टीचेर सरकार आसा. Is it part of the measures? सर तुम्ही काल जेन्ना सांगले की गव्हर्नमेंट सर्वण आयकना बी तुमकां ते सिरियसली घेयना I 65,000 आसा हांव सगळ्यांच्या कडेन पावूंक शकना तुका एक सांगता आनी हे आतां न्ही हे चलवले जें आसा कितलींशींच वर्सां तांकां संवय जाल्या हे खूब वर्सां जालीं 30-40 वर्सां जालीं चला जायना हे रोखडें सुदारलें ना त्याची पयलीं टायटन करचें पडटलें ओके आनी वेळ पडले जाल्यार थोड्याक मेमो मेळटले थोडे सस्पेंड जातले ओके सुरू जाला. Okay. Recently, Thank you. sir, just one. Sir, CM तुमचा आयुष मिनिस्टर तुमकां मेळ्ळो ओपोजिंग दॅट गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट तेजे तुम्ही विजीट करताले साहेब थांबा